त्या पळोवन ताका नामस्मरण भितरी आशिल्ले त्या कृष्णाक पळोवन आमी देवा नामस्मरण करता म्हणला. तशीच ही आज आमकां शिक्षाष्टक म्हणलेली एक विचारू नामस्मरणाच्या महिम सांगता. आईच्या आमगेल्या प्रथम चरणाच्या शिक्षाष्टकाच्या प्रथम चरणाच्या आमकां विचार सांगू आसा ती आईच आमगेल्या स्पीकर राधाकृष्ण रसार्णव दास हांनी सिरसीचे मूलतः. तशीच त्यांनी कृष्ण कॉन्शियसनेस 2011 तुलाना त्यांनी प्रॅक्टिस करता आयल्याची. त्यांनी MFE मिडल ईस्ट दुबईंतू काम करता ती. हांनी बामूण बायल दोगय राधाकृष्ण रसार्णव दास आणि तांगेल्या बायल हांनी दोगय जन भक्ती शास्त्री कोर्स हांनी कंप्लीट केलेलो आसा. तशीच ही हांगेल्या बायल रसमयी माधवी देवीदासी हांनी गुरुकुलांतू मथुरा देश गुरुकुलांतू हांनी टीच करता आसा ती. तशी हांनी मस्त कोंकणी फॅमिलीसा खातीर सेशन्स घेता आसा ती. मुख्य जावन भागवत पुराण कोंकणी टीमाच्या प्रत्येक सेशनात हांनी मस्त ऍक्टिवली पार्टिसिपेट करता आसा ती. तुमकां म्हगेलें हृदयपूर्वक स्वागत. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू माताजी. अति इतले कितले वर्णन केले तितले योग्य ना. आम्ही जाल्यारी एक वैष्णवाल वर्णन करता म्हणून अशी प्रथा दवरली आसा अशें ना. तुम्ही सांगले वरती एक्सेप्ट करता. थँक्यू सो मच. अति सुंदर जावन तुम्ही इंट्रोडक्शन केले फर्स्ट वर्सा बद्दल आणि अति सुंदर जावन कृष्णाले पास्ट टाइम सांगले की कशी कृष्ण हृदयांत बसता म्हणून. सो आयचे एक्चुअली फर्स्ट वर्स हृदया वयर आसा चैतन्य महाप्रभून सांगला. सो सांगचे पहिले एक पटी मंगलाचरण सांगून सांगच्या हांव इच्छा करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांक आयचे भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपाचे स्वागत आणि सगळ्यांक मागे वंदन. तांगेले चरण कमलाक मागेल वंदन. आज आम्ही वेनसडे आम्ही शिक्षाष्टकम म्हळ्यार शिक्षण चैतन्य महाप्रभू शिक्षणाच्या बद्दल एक 8 वर्स आसत ताजेचे अति सुंदर जावन आमगेले मुरलीचरण प्रभून 8 वर्सांत 16 डिवाइड करणं म्हळ्यार 16 भक्त लोक आणि एक इंट्रोडक्शनांत 2 आणि तशीच कन्क्लूजन अशी करगे ना एक 19 भक्तांक एक सेवाचे एक प्रदान केले आसा. तांकां अनेक धन्यवाद. आणि तांकां कितले तांगेले हे केल्यारी म्हळ्यार कोंकणी ग्रुपांत एक भक्तीचे कितले एक हे केल्यारी कमी तांगेली तारीफ. सो वेनसडे हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभून इनॉग्रेशन केले. लक्ष्मण प्रभू अति एलिवेटेड पर्सनॅलिटी आमगेले कोंकणी समाजांत आणि आम्ही पळयले तांगेले तांणी कशी देवळांत कितले ऍक्टिवली जावन पार्टिसिपेट करतात. आणि तशीच अमल भक्ती माताजीन इंट्रोडक्शन दिले. शिष्टाष्टकम म्हळ्यार कसले चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार कोण आणि तांगे लीला कशी म्हळ्यार आदि लीला अंत्य लीला आणि मध्य अशी कशी 3 कशी आसा. आणि
कशी तांणी प्रचार केले म्हण आनी हे शिष्टाष्टकांचे 8 वर्ष आमी खंयची रितीन घेवका म्हण प्रेजेंटेशन करून अति सुंदर जावन करून सांगले तांणी. सो आज आमी फर्स्ट वर्साचे दोन सेंटेन्स ते आमी सांगचे प्रयत्न करतात. एक्चुअली अशी म्हणले आसा की गवडीयम हातूंत भितर की चैतन्य चरितामृत कितें आसा, चैतन्य महाप्रभू कितें पास्ट टाइम आसा, हे युनिव्हर्सिटी स्टडी म्हणले आसा, म्हळ्यार हे पोस्ट ग्रॅज्युएशन ती हाय. सो म्हाका कळ्ळ तितले अल्प नॉलेजा प्रकार म्हाका कितले कळना ताजे प्रकार हांव सांगच्याक प्रयत्न करता आनी होपफुली हे सेव करच्याक कृष्ण आनी आमगेलो दीक्षा गुरु हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज प्रभुपाद लोकांका चरणाक वंदन करतेच्या आयचे फर्स्ट सेशनाचे फर्स्ट 2 लायनाचे सांगच्याक प्रयत्न करता. सो फर्स्ट 2 लायना चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम. हे फर्स्ट 2 सेंटेन्स हे फर्स्ट वर्साचे आणि हजीचे वर्ड टू वर्ड मिनिंग एक पटी पळोवया आमी. चेथ of the heart, darpana the mirror, marjanam cleansing, bhava of the material existence, mahadavagni the blazing forest fire, nirvapanam extinguishing, shreya a good fortune, kairava the white lotus, chandrika the moonshine, vitaranam spreading, vidya of all education, vadhu wife, jivanam the life. So हंगा हाजेचे ट्रांसलेशन अशें आसा फर्स्ट 2 सेंटेन्सचे. ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण संकीर्तनम which cleanses the heart of all dust accumulated for the years and extinguish the fire of conditioned life of repeated birth and death. So हे एक्झॅक्टली ताजेचे मीनिंग. सो हे फर्स्ट श्लोकाचे फर्स्ट वर्साचे हे 2 सेंटेन्स अति इम्पॉर्टंट कित्याक की म्हळ्यार खंयचे एक शिक्षण दिवकाल्यार ताजेचे बिगिनिंग कितें उरका एक पॉवरफुल मेसेज उरका. म्हळ्यार थंयच्यान मनुष्य कितें जाता मुखारचे इन्स्ट्रक्शन अंडरस्टँड करच्याक एक योग्य जाता. हे आमी प्रत्येक हातूंत पळयला, प्रत्येक शिक्षणांत पळयला. आनी सो अशा हे 2 सेंटेन्स फर्स्ट वर्स कितें आसा हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हातूंत भितर हे सांगले कोणे चैतन्य महाप्रभू. आणि चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार तांणी नन अदर देन कृष्ण. तांणी राधा राणील भाव घेवन हे कलियुगांत 1486 तांगेलो अवतार जालो. खंय जालो? नादियांत. नादिया म्हणले ग्रामांत वेस्ट बेंगालांत हे आसा. थंय आतांय इस्कॉनाचे व्हड टेम्पल आसा. थंय नादियांत तांगेले जन्म जालो आनी तांणी 1486 1535 पर्यंत तांणी हे धरातळांत उरले आनी नंतर तांणी डिसअपियर जाले. सो हांगेल डिटेल जावन आमकां आमी इंट्रोडक्शनांत पळयला की कशी तांणी प्रचार केले आनी तांगेले आदी मध्य आनी अंत्य कशी 3 हातूंत तांणी खंय टाइम स्पेंड केले ना आमी आयकिल्ले आसा. सो चैतन्य महाप्रभू नन अदर अवतार घेता म्हणून आमी आयकिला. कृष्ण अवतार घेता म्हणून कितें कृष्ण बेसिकली तागे लोकाच्यान डिसेंड जाता, तागे लोकाच्यान सकल येता. सो केन्ना कृष्ण सकल येता खंयच्या थोडे दीस पयलीं आमी दशावतार श्लोक आमी पळयले. कृष्ण विंगड अवतार घेतले, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह अशी. सो केन्ना कृष्ण डिसेंड जाता कृष्णाला एक परफेक्ट एक मिशन आनी एक अजेंडा उरता. म्हळ्यार ते करचे खातीर कृष्ण डिसेंड जाता. सो स्वयं कृष्ण कितें आसा अशी शास्त्रांत बरयल्लें आसा की स्वयं कृष्ण ब्रह्माले एक दिवसांत एक पटी मात्र येता. तो कोण? तो कृष्ण खंय गोलोकांत उरता. तो थंयच्यान डिसेंट जावन हे धरातळाक येता. अशी मिलियन ब्रह्मांड आसा. सो प्रति ब्रह्मांडांत एक दिवसांत 28 सायकल उरता. ब्रह्माला 1000 सायकलांत ते आनी ते सेम सायकलांत चैतन्य महाप्रभू कितें आसा तांणी डिसेंट जाता. आनी तातूंत आमगेले पुरा गवडीय परंपराचे कितले आचार्य आसात तातूंत मेन इम्पॉर्टंट आमकां कोण? हिज डिवायन ग्रेस शिल प्रभुपाद. शिल प्रभुपादान हे शिक्षा आमकां दिले. सो अशें आमी इन डेप्थ शिल प्रभुपाद. सो कृष्ण केन्ना हे धरातळा येता एक मिशन घेवन येता. केन्ना ताणें मत्स्य कूर्म घेतले एक पर्टिक्युलर ऍक्शन घेवन, म्हळ्यार एक पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी करच्याक ताणें घेतले आनी ते करीन आनी परत ताणें
वैकुंठा गेले म्हणून विंग विंगड कृष्णाला एक्सपान्शन. सो हो स्वतः कृष्ण केन्ना आयलो तो कृष्णान भगवद्गीतेन सांगले आसा 4:7 सांगले आसा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हे 7th and 8th परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. सो कृष्णाला अजेंडा कसले धर्म स्थापन करचे हे फर्स्ट मिशन कृष्णाला. आणि हे धर्म स्थापन करच्यान तू कोण कोण अड्डी येतात कोण कोण मिसक्रिएंट कोण कोण पापिस्ट येतात तांकां तू कृष्णान कित केले तांकां मारून घाले. आणि सेकंड हाचे बाई प्रोडक्ट किंवा बाई अजेंडा कसले हे साधूंक कोण साधूक असतात आणि कोण डिस्ट्रेस असतात तांकां परित्राण करच्याक. सो हे एक साधूंक परित्राण करच्याक आणि हे विनाश करच्याक हे दोन बाय प्रोडक्ट ज्याला फर्स्ट कसले कृष्ण खंयचे काम करता ते धर्म बाकी वट्टू अधर्म अशी सांगतात. तशीच कृष्ण केन्ना गोलोकच्यान आपणाले प्रेम कशी गोलोकांत असले निवासी तातूंत मेन प्रायमरी कोण राधाराणी आणि कशी मागेल भक्ती चे सेवन करून कितले ब्लिसफुल उरतात ते एक्सपिरियन्स म्हाका घेवका म्हणून सांगू ना चैतन्य महाप्रभू रुपार राधाराणी भाव घेवन गौरांग रुपार आणि हे धरातळांत आयली. सो हंगेले कसल मशीन कृष्ण एक पर्टिक्युलर अजेंडा मशीन अशी आहे ना. सो हंगेल मशीन कसं म्हणून सांगले असा हंगेल मशीन संकीर्तन महायज्ञ संकीर्तनांत कसले आणि चॅन्टिंग मेन कृष्णाला ग्लोरिफिकेशन करचे आणि कृष्णाला नावाचे नामस्मरण करचे. हे मस्तितले शास्त्रांत बी हाजेचे वर्णन केले आसा ब्रह्मान बी सांगले आसा कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेवस्य कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे. सो कृष्णाला एक हे करचे हे खाली हे एडवांटेज खाली खंय हे कलियुगांत कित्याक सत्ययुगांत त्रेतायुगांत विंगड प्रिस्क्रिप्शन दिल्ले आसा की कशी आमी कृष्ण भक्ती करता जावं कशी आमी वयले प्लॅनेटाक जावं कृष्ण लोकांक कशी वचीन जाल्यार हांगा कलियुगांत आमगे लायफ स्पॅन शॉर्ट असली मिती आमकां एक इजी रितीन म्हळ्यार एक इजी मेथड दिल्ले आसा ते संकीर्तन ते सांगच्याक कृष्ण स्वतः चैतन्य महाप्रभूले अवतारांत येवन हे हांकां स्प्रेड केले. सो हे शिष्टाष्टकम कित आसा शिष्टाष्टकमांत 8 वर्स आसात 8 वर्स खंयचे आसा म्हण आमी आतां जस्ट श्रीमती दीपा भट माताजीन अति सुंदर जावन 8 वर्स आमकां रिसाइट करून दाखयले. सो ते 8 वर्स कित आसा हे कशी आयले थोडे आम्हाला भक्ती माताजीन बी सांगले आसा जाल्यार हांव आनीक फावटी सांगच्याक इच्छा करता की हे 8 वर्स कित आसत हे 8 वर्स तांगेले नियरेस्ट डिसायपल म्हळ्यार तांगे क्लोज डिसायपल इंटिमेट डिसायपल हिज ग्रेस स्वरूप दामोदर आणि रमानंद राय हांकां केन्ना तांणी तांगेले वास केन्ना जगन्नाथपुरींत असले तेन्ना विंगड म्हळ्यार डिपेंड ऑन सर्कमस्टन्सेस आणि तांणी हे इन्स्ट्रक्शन दिले. हे 8 वर्स कशी हे अशी फर्स्ट वर्स सेकंड वर्स अशी दिल्ली न्ही तांणी हे 8 इन्स्ट्रक्शन दिले आणि 8 इन्स्ट्रक्शन श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामीन तांगेले रूप पद्यावळींत चैतन्य चरितामृत बरयल्ले तांणी. सो चैतन्य चरितामृतांत कशी चैतन्य महाप्रभून पास टाइम केला ताजे प्रकार खंयचे वर्स खंय सूट जाता अशी तांणी डिसाइड करना तांणी तांगेले चैतन्य चरितामृतांत अंत्यलीलांत 20th चॅप्टर आणि 12 श्लोकांत हे फर्स्ट कित वर्स आसा हेजेचे उल्लेख केला. म्हळ्यार तांणी हे पुरा कित पास टाइम आसा ते पळोवंक घेवना हे सगळे इन्स्ट्रक्शन तांणी कित घेतले आसात हांगेलकडच्यान ते तांणी वर्सा प्रकार फर्स्ट वर्स हे सेकंड वर्स हे अशी करून तांणी 8 वर्स दिल्ले आसा. सो हे शिष्टाष्टकम कित आसा मुखार चैतन्य महाप्रभू नंतर षडगोस्वामी कितलो आसता तांणी हे तांगेले बुकांत तांणी प्रत्येक गोस्वामीन ताजे खातीर महाप्रभून भ्रमण करणं सिलेक्ट करणं साऊथ इंडियांत वचून साऊथ इंडियाच्यानी एक भक्ताक कळण गोस्वामी कळण श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हांकां प्रत्येक गोस्वामीक इन्स्ट्रक्शन दिवन तुम्ही हे प्रचार करा आणि तांणी हे शिष्टाष्टकमाचे इन्स्ट्रक्शन घेवन तांणी मस्तितले बुक बरयले आसा. रूप गोस्वामीन नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन अशी नेक्स्ट ऑफ डिवोशन अशी मस्तितले बुक तांणी इलॉबरेटली हे
8 वर्साचे मिनींग कसले आमकां कळ, कित्याक की म्हळ्यार बरी 8 वर्स वाचल्यार आमकां अंडरस्टँड जायना. सो तांणी आमकां कळचे भाशेर अति सुंदर करणं हे जावच्या कशें कशें आमी करता म्हण सांगून तांणी हे एक्सप्लेन केल्लें आसा. सो आता मी फर्स्ट हे आम्ही सांगले की हे शिष्टाष्टकमचे फर्स्ट वर्सांत लास्ट सेंटेन्स कितें आसा, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हे सेकंड लायनाचे हांव एक जस्ट वर्ड घेतला. सो हांगा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन म्हळ्यार श्री कृष्णा संकीर्तन केल्यार प्रत्येक कोण संकीर्तन करता तागेले विजय 100%. हे कन्फर्म चैतन्य महाप्रभू इन्स्ट्रक्शनान ते आसा. सो ताजे म्हळ्यार कसले हे करका म्हळ्यार कसं करता आमी हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग अशें प्रभुपादान बी हे संस्था स्थापन करणं फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन प्रभुपादाल कसले जावं आमगे गुरुवृंदाल कसले की आमी चॅन्ट करता कृष्णाले नामस्मरण करता. अशें आमकां आमगेले हातूंत भितर फर्स्ट एक आमी इनिशिएट केन्ना घेतात की आमकां भक्तींत मुखार वचपाक म्हणून आमी एस्परंट म्हण प्रत्येक गुरुवृंद एक एस्परंट म्हण केला. एस्परंटाक कसले रिक्वायरमेंट आमी एटलिस्ट एक राउंड पणी हरे कृष्ण महामंत्र म्हळ्यार 108 कितें म्हणी आसत ते एक राउंड आमी एटलिस्ट चॅन्ट करता एक दिवसांत, ते रिक्वायरमेंट. सो एक रिक्वायरमेंट बी दवरला की कशी तशी नंतर शेल्टरांत आमी शिकते 16 राउंड कंपल्सरी करता आनी आमी गुरुले शरण घेवता. आनी तदनंतर आमकां हे थोड वर्ष आमी प्रॅक्टीस केले नंतर आमगेले गुरुवृंद कितें आसा आमकां हरिनाम दीक्षा दिता. दीक्षा दिवन एक आमकां नांव म्हण दितात. आमगेलें नांव राधाकृष्ण रसरण दास म्हण हे आमगेले दीक्षा गुरु ही जोलिन जयपताका स्वामी महाराज. सो हे कित्याक सांगले की म्हळ्यार हे व्हेरी इम्पॉर्टंट, म्हळ्यार हे कशी आमकां क्लेन्झिंग प्रोसेस प्रभुपादान कितले सुंदर रितीन आमकां हे इजी मेथडार आमकां दिल्ले आसा. सो हे केल्यार कितें जाता, हे महाप्रभू इन्स्ट्रक्शन कसले चेतो दर्पण मार्जनम हे फर्स्ट सेंटेन्स. हातूंत एक चेत म्हणत आमी वर्ड टू वर्ड मिनिंगान पळयले. चेत म्हळ्यार हृदय, दर्पण म्हळ्यार मिरर, मार्जनम म्हळ्यार क्लीन करचे. सो कसल क्लीन करचे म्हळ्यार आमगेल हार्टांत मस्त तितले कंटॅमिनेशन, मस्त तितले कितें म्हणटात वायट वस्तू डर्टी थिंग कितें आसा हे अक्युमुलेटेड जाल्ले आसा ते साफ करचे खातीर आमी हरे कृष्ण महामंत्र सांगता. आनी हरे कृष्ण महामंत्र सांगले नंतर हे कितें आसा आमगेले हार्टाच्यान क्लियर जाता. सो अशें हे क्लियर जावच्याक आमी हे चेतो दर्पण जावच्याक आमी कितें करता, हरे कृष्ण महामंत्र सांगता. सो थोडे आमी एक हाजीचे रिलेशन पळय हरे कृष्ण महामंत्राक आनी शिष्टाष्टकमाचे फर्स्ट वर्स की चेतो दर्पण मार्जन हाचे कसं रिलेशन आसा हे आमी पळोवंक शकतात. हरे कृष्ण महामंत्रांत 8 वर्ड आसात. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हे 8 वर्ड्स कितें आसात, 8 सिलेबस कितें आसात देवाले हे आमकां हेल्प करता. तशीच हे 8 केल्यार आमी हे चैतन्य महाप्रभुले कितें इन्स्ट्रक्शन आसता हे आमकां आमी मनुष्य आमी जन्म म्हळ्यार हे धरातळांत आयले नंतर आमी त्रिगुणांत फिरते उरतात. तातूंत सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. सो सकाळचे आमी जनरली गुरुवृंद सांगता सकाळी उठून चॅन्टिंग केल्यार मस्त बरें. कित्याक म्हळ्यार आमगेले मन प्रफुल्लीत उरता. इनफॅक्ट पहिले रात्र बरे जाल्ले उरल्यार 100% म्हळ्यार टायमार आमी न्हिदून टायमार ब्रह्ममुहूर्ताक उठल्यार आमगेलें मन प्रफुल्लीत उरता. तेन्ना सांगल्यार तेजे कितें क्लेन्झनेस, हार्ट क्लेन्झनेस कितें कृष्णाल नांव आमी केन्ना घेवयता दिवसांत 24 अवर्सांत केन्ना घेवता, कसले टायम रिस्ट्रिक्शन कसले ना. घेतल्यार आमगेले चित्त कितें आसा हेजेचे क्लेन्लीनेस आनी तातूंत आमी हे करते शुद्ध सत्व म्हळ्यार सत्व गुणाकिंत वयले शुद्ध सत्वार आमी पावल्यार आमी कितें आसता चैतन्य महाप्रभुले 8 इन्स्ट्रक्शन कसले आसता इजिली आमगे लायफांत आमी देवूंक येवं शकतात. आमी हेजेचे युसेज करूं शकतात. सो हे केल्यार आमकां कसले जाता, हे केल्यार आमकां लास्ट स्टेज कितें आसा नवविध भक्तींत
कृष्ण प्रेम हे आम्ही अचीव करता. कृष्ण प्रेमाला अचीव केल्यार आम्ही ऑटोमॅटिकली आम्ही कृष्ण लोकांक वचपाक क्वॉलिफायड आसता. सो हे 8 स्टेज आमकां आमी ऑलरेडी आमी सुमार इतले क्लासांत आमी आयकिला. भक्तींत खंयचे श्रद्धा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची, आसक्ती, भाव आणि लास्टाचे प्रेम. हे खंयच्यान स्टार्ट जाता? श्रवणम. फर्स्ट श्रवणम, कीर्तनम, विष्णू स्मरण. सो श्रवण कितें आसा मस्त इम्पॉर्टंट आणि संकीर्तन करचेही मस्त इम्पॉर्टंट. सो हे आमी लोकांक सिरियसली घेवन आमी हे करता. हे फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभुले संकीर्तन कित्याक इम्पॉर्टंट. सो तशी मुखार आमी पळोवया की संकीर्तनाचे शिष्टाष्टकमाचे वर्साचे फर्स्ट बदल श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान हांवें थंगच्यान गुरुवृंद लोकांले हे पळोवन हांव सांगले आसा. सो हे हातूंत मागीर कसले ना. सो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान अशी सांगले आसा की तांगेले निशांत लिलांत तांणी बरयल्ले आसा की कशी एग्जाम्पल दिला की म्हणा तांणी सकाळी फांतोटेर सूर्य केन्ना उदयलो ना. सूर्य अजून सूर्य येते आसा. सूर्य बेगीन किरण येवचे लागले नंतर आकाश फुल डार्क उरना, बेगीन तातूंत लायट दिसता. म्हळ्यार आमी आकाश पळोवंक शकतात. काळे एकदम ब्लॅकिश असल्या आकाशांत बेगीन. सो आणि कसं म्हणतात की म्हळ्यार हे आमी मंत्र घेवच्या केन्ना स्टार्ट करतात. सन कशी रायज जाते वता म्हळ्यार स्टार्टिंगाक आमी एक राउंड दोन राउंड आमी घेवच्या लागल्यार आमकां ते रुची येना. जाल्यार आमी कशी कंटिन्युअसली एफर्ट दिवन आमी घेत तशी कशी सनरायज जाली तशी कंप्लिटली खंय सनरायज जालो थंय अंधकार ना. अंधकार बिलकुल उरना थंय. तशीच हे महामंत्रां कितें जाता आमगेले डार्कनेस इग्नोरन्स कितें आसा हार्टाचे डार्कनेस ते डिसिपेट जाता, ते भायर वता म्हणून सांगले आसा. आणि आचार्य सांगतात हे बेसिकली हे इग्नोरन्स डार्कनेस म्हळ्यार कसले भितर कसले लाईट जावप भितर हार्टान तशी न्ही. तूं कसले हे डार्कनेस आणि हे इग्नोरन्साक आचार्यान कशी हाका हे केला की म्हळ्यार हे अनर्थ. आमी सुमार इतले सेशनान बी पळयले अनर्थ कितें आसा मनशाक मस्त वायट अनर्थ. सो हे अनर्थ बेसिकली हे अनर्थ कितें आसा आमकां दिसना. आमी खंयचे करचे अनर्थ आसा अनर्थ आमकां कळ्ळें ना की आमी हे अनर्थ केला म्हणून. सो आचार्य हाका कशी एक्सप्लेन करतात की म्हळ्यार आमी एक मडकी घेतल्यार मडकी भितर आमी पळयल्यार कांय दिसना, मडकी खाली दिसता. जाल्यार ती मडकी खाली आसवे ना, ती मडकी खाली ना. कित्याक तातूंत भितर वारो आसा. सो हे अनर्थाक आनी वाऱ्याक हे कंपॅरिजन दिला. अनर्थ कशी एक म्हणी वायू एक म्हणी एअर आसली मडकी. एअराक आमी पळोवंक शकतात पळोवंक शकना, खाली आमी फील करूं शकतात जाल्यार पळोवंक शकना ताका. तशीच हे मडकी भितर आमी पळयल्यार मडकी खालीशी दिसता जाल्यार एक्चुअली खाली उरना, तातूंत भितर हवो उरता. सो ते हव्याक कशी काडचे? हव्याक काडचे येतवे खंयचे रितीन काडचे येना. वॅक्यूम क्रिएट करून काडका नवीन टेक्नॉलॉजी प्रकार. जाल्यार नॉर्मल रितीन काडका म्हळ्यार आमी मडकीक आड कर मडकीचे बॉटम पोर्शन वयर करून सकयल केल्यार तो हो पण वतवे ना पण कितले हालयल्यार पडना. सो ताका कशी काडका आचार्य सांगतात तातूंत भितर खंयचे एक पदार्थ किंवा एक उदक आमी तातूंत भितर घाल्यार तो हवो कितें आसा ऑटोमॅटिकली भायर येता. तशीच हे हरे कृष्ण महामंत्र आमी केन्ना सांगते वतात केन्ना आमी श्रवणम आनी कीर्तनम करून श्रवण केन्ना करते वतात तो आमगेले खंय वता श्रवणान कानान गेलो सीधा आमगेले हृदयांत घुसता तो. आणि हृदयांत घुसून हे कितें अक्युमुलेशन आमी केला मस्त हातूंतल्यान हे कितें जाता अनर्थ कितें आसा हे हगूर भायर वता. हे हगूर क्लियर जाता आणि आमगेले हार्टाच्यान हे डार्कनेस इग्नोरन्स म्हणले कितें वस्तू आसा अनर्थ रुपार हे क्लियर जाता अशें म्हणून सांगलें आसा. सो तर नंतर चैतन्य महाप्रभून हातूंत चेतो दर्पण आमकां हृदयाचे कळ्ळें कशी आमकां काडका म्हणून. तशीच नेक्स्ट कितें आसा दर्पण म्हळ्यार आमी कित्याक यूज करतात मिरर बेसिकली आमी आमगेली छवी पळोवच्याक ना. आमी खंयची आमकां खंयची एक वस्तू दूरचे पळोवका म्हळ्यार आमी मिरर दवर घेवन मिररच्यान खंय आमगेले दोळे वचूंक शकना थंय मिरराक एंगल घालून घेवन आमी पळयतात. सो मिरर बेसिकली पळोवच्याक आणि मिरर कितें करता कशी आमगेली छवी आसा एक्झॅक्टली तशी आमकां दाखयता. सो आचार्य हाका कसं कंपेर करतात की म्हळ्यार हे मिरराक हाका एक कॅमेरा कशी आमी पिक्चर घेता चित्रगुप्त बी आमगेले पिक्चर घेते उरता. आमी खंयची ऍक्टिव्हिटी करता तो चित्रगुप्त जावन तो पिक्चर घेते उरता. आमकां अंडरस्टँड जाते उरना आमी खंयची काड. तशीच हे कॅमेरा कितें आसा हे बेसिकली प्रत्येक पळयले वस्तू हे
आम्ही पिक्चर घेतात. सो हांगा आचार्य कसं म्हणतात हे कॅमेरा म्हणले खंयचे हे आमगे 2 चक्षु, हे चक्षुन आम्ही कॅमेरा म्हणकीच हे चक्षु आमगेले हे बरे वाईट मस्त तितले वस्तू मटेरियल दुनियांत आम्ही आयल तशी प्रत्येक वस्तू पळयता आणि हे कित पिक्चर आसा हे आमगे सबकॉन्शियस माइंडांत स्टोर जाते वता. हे स्टोर खंय जाता, हे स्टोर जावचे हार्ड डिस्क आमगेले हृदय, हृदय कितें आसा आमगेले हार्ड डिस्क. हे बरे वस्तू आम्ही स्टोर केल्यार आमगेले चित्त आमगेले चित्त कितें आसा क्लियर जाता. जाल्यार आम्ही नोईंगली अननोईंगली वाईट वस्तू पळोवच पडटा सुमारपटी. सो ते सबकॉन्शियस माइंडार वचून अक्युमुलेट जाता. हे अक्युमुलेट जावन 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 कितें आसा आमगेले भितर हृदयान कोण आसा, 2 लोक आसात. एक हे बॉडी आमगेले एक जीवात्मा आणि एक परमात्मा, हे 2 लोकी ते रिसायड करता आसता. जीवात्मा कितें जाता, हे फोटो आयले वट्टू दवन 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 पुरा कवर जावन ताका निज स्वरूप विसरून वता. जाल्यार परमात्मा कितें आसा अशी आचार्यान सांगलें आसा, नाक बंद करगेन बसला. कित्याक म्हळ्यार मस्त डर्ट आम्ही अक्युमुलेट करून जाला. ताणें बसकाच ताणें कित्याक म्हळ्यार तो सँक्शनर कष्ट जाल्यारय आमगेल्या हृदयांत बसून आसा परमात्मा. ते परमात्माक आमी संतोष दिवपा आणि आमगेले हे फोटो आमी कितले फोटोग्राफी आमी घेतला ते वट्टू डिलीट करका, ते वट्टू काडका म्हळ्यार आचार्य सांगता की हे हरे कृष्ण महामंत्र हे पुरा आमगेले कितले आमगेले सबकॉन्शियस माइंडान बी कितले डर्ट आसा हाकपी. सो हे क्लियर जाल्या नंतर कितें जाता आमगेली एक रियल आयडेंटिटी आमकां कळटा की हो आमी इतले दीस आमकां लेखते असले आमी ते न्हय, म्हळ्यार आमी हे बॉडी न्हय, आमी एक सोल म्हळ्यार आमी एक स्पिरिच्युअल सोल म्हळ्यार आमकां. सो हे बेसिकली डर्ट कितें आसा हे आमी जस्ट डिस्कस केले. हे अक्युमुलेट जाल्ले फोटोग्राफीन विंगड रितीन आमी हे केल्ले आसा. हे कशी आता म्हणून आचार्य हाजेचे वर्णन करतात. हे 4 प्रकारचे कितें आसा अनर्थ हे कितें आसा हे मिरर कितें आमी आतां हे दर्पण कितें आसा हाजे वयर हे येता, हे हृदयाचे दर्पणा वयर हे येवन बसता. आणि फर्स्ट खंयचे म्हणटा, फर्स्ट एक लाईट कलरची धूळ, ही लाईट कलरची धूळ येवन हे हारशीर बसल्यार कितें जाता आमकां इमेज दिसना. जाल्यार ही धूळ कितें आसा हाका एक सुक्य वस्त्र घेवन आमी हाका बेगीन अशी धाडयल्यार हे धूळ कितें जाता उडून वता आणि आमकां आमगेली छवी आमकां इमिडिएटली दिसता. हे स्टेज आचार्य म्हणटा हे स्टेज कोणाले हे जे स्टेज आसा हे उच्च भक्त लोकाले, आमगेले गुरुवृंद तसले भक्त लोकाले. आमगेलो शील प्रभुपाद कितें आसा तसले भक्त आणि इतले मोटिव्ह असले की इतले फोकस असले की म्हळ्यार पाश्चात्य देशा वचून अबनॉमेबल हातूंत असले लोकांक बी तांणी वयर उखल काडले, तांणी तांकां हे काडले. सो हे दर्पण कितें आसा, फर्स्ट हे धूळ कितें आसा हे वस्त्रार मारला. सो सेकंड कसं म्हणटा, सेकंड मड म्हळ्यार एक उदका भितर थोडे माती घालून आमी ते दर्पणा वयर लायल्यार कितें जाता ते सुक्य वस्त्रान मारल्यार वतना ते ताका एक वस्त्राक वल्ले कर घेवन पहिले क्लीन करता आणि तदनंतर ते सुक्य वस्त्रान पुसल्यार तो दर्पण हो सेकंड स्टेज म्हणतात, हो मड स्टेज. थर्ड स्टेज खंयचे, टाइम इमोरियल, कितले आम्ही जन्म घेतला, खंयचे आम्ही काम केला आमकां गोतना. सो ते टाइम इमोरियलान सुमार इतले आम्ही डस्ट घेवन येयले आसता. हे थर्ड लेपन कितें आसा, हे हार्ड लेपन, हे बरे स्ट्रॉंग जावन अक्युमुलेट जाल्ले आसा. हाका काडका म्हळ्यार कितें करता आमी, आमकां एक टूल जावका, फॉर एक्झाम्पल एक चिजल जावका, एक हॅमर जावका, तेजेर मारून आमी हाका काडू शकतात. हे बेगीन डिफिकल्ट. आणि फोर्थ स्टेज कसं म्हणटा, हे कलियुगाचे लोकाले मेंटॅलिटी आणि तांगेले कार्य करचे कितले एक हिना हायन कार्य करचे कितें जाता, हे अक्युमुलेट जाल्ले कितें डर्ट आसा हे हार्ड जावन हे वज्र लेपन, वज्रा तितले स्ट्रॉंग जाता. म्हळ्यार आमी हे एक चिजल आणि एक हॅमर घेवन मारल्यार ते चिजल रिबाउंड जावका सोडल्यार हे डस्ट क्लियर जायना, हे तशी उरता. सो हे प्रत्येकाक वज्र लेपनाक मारका म्हळ्यार कशें जावका, खंयची एक टुलान आमी कट करू शकनात. वज्रा कट करच्याक थंडर बोल्ट, हे थंडर बोल्ट कोणाकडे आसा, इंद्राकडे आसा. सो असले थंडर बोल्ट आमकां जावका. सो आचार्यान म्हणले आसा की हरे कृष्ण महामंत्र कितें आसा हे थंडर बोल्ट तशी, म्हळ्यार हे चॅन्ट करचे मिती एक वस्त्रान क्लीन करतल्यार बी क्लीन जाता, वल्ले वस्त्र सुके वस्त्र घेवन क्लीन करतल्यार बी क्लीन जाता, चिजल घेवन मारतल्यार बी क्लीन जाता, आणि कोणाला हृदयांत वज्र लेपन आसा ते सुद्धा हाका डिस्ट्रॉय करता. जाल्यार एक सेकंडान जायना, हाका आमकां मस्त प्रॅक्टीस करची पडटा, मस्त आमकां स्लो एंड स्टडी आमकां कंटिन्युअसली आजीवन आमकां हे
नामस्मरण घेतल्यार एट द एंड आमगेले हे कितें हे अक्युमुलेटेड जाल्ले आसा हे क्लीन जाता अशें म्हणून सांगलें आसा. सो तेजे मुखार नेक्स्ट हे क्लीन जाल्या नंतर बेसिकली आमकां कसले रियलायझेशन येता. फर्स्ट रियलायझेशन हातूंत आमी इल्युजरी एनर्जी म्हळ्यार क्लचेस ऑफ माया भितर आमी आसा म्हणून आमकां अंडरस्टँड करता. आमी खंयचे आमी आमगेले हांवें केल्ले अशे अशे येवजिती आसत हे ओटू इल्युजरी हे टेम्परवरी म्हणून कळटा. टेम्परवरी म्हणून कळ्ळ्या नंतर हांव कोण म्हणून आमकां फर्स्ट रियलायझेशन म्हाका अजुनूय याद आसा. फर्स्ट टायम बलराम देशात आमी इस्कॉन टेम्पला वचच्या नंतर म्हाका दिसता थर्ड की फोर्थ सेशन आमी वचून आयकुया कथा आयकुया कित्याक म्हळ्यार आमगेले गांवांत बी सान आसतना आमकां बरें याद आसा आमगेले समाजाच्या देवळांत हरिभक्तांक आपोवन घेवन भागवतम शेवटू केशवदास अच्युतदास हांणी उठून आमी वचून बसताले गांवाच्यान आयिल्ले ते आमकां थोडे इंट्रस्ट आसा. सो हे सत्संग कितें आसा इस्कॉन टेम्पलांत जाते उरता आनी हे इस्कॉन टेम्पल मिडल इस्टांत बलराम देशांत आसा. सो थंय आमी वचच्या नंतर सेकंड की थर्ड सेशन आसता इमिडिएटली बसले व्यासासन बसल्या तूं तूं न्ही तूं 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 सोल म्हणल्या नंतर सडनली एक रियलायझेशन येता की हो कितें सांगता हांव इतले दीस हांव राधा कृष्ण म्हण लेखते आसलो आनी हो तूं न्ही तूं सोल म्हणते आसा म्हणून आसा. सो हे एक स्टेज कितें आसा हे आमी चॅन्टिंग करचे हे इल्युजरी म्हण कळ्ळे नंतर आमकां कळटा की आमी हे बॉडी न्ही आमी स्पिरीट सोल नाल्यार इतले इयरांत इतले हातूंत भितर आमगेले हे बॉडीचे एक्सपिरियन्स आमी कसले लेखते आसले की हे आमी बॉडी आमी ओट्टू एफर्ट कसले करते आसत अजुनूय आमी करते आसत पुरा केले जाल्यार आमी गृहस्थ धर्मांत उरना सांगले प्रकार आमी करते आसत. सो बॉडीली कम्फर्टाक आमी इतले दिवसा प्रत्येक आमगेले एक्टिविटी कितें आसले बॉडीली कम्फर्ट लेवलांत आसले आनी तातूंत आमी मस्त एक्युमुलेट केले जाल्यार केन्ना आमकां कळटा ही बॉडी परमनंट न्ही ही बॉडी टेम्पररी. तेका म्हळ्यार शास्त्रांत सांगला ह्या पटी म्हाका मोस्टली इंडियन बॉडी मेळ्ळा आनी हांव बरे रितीन आनी भक्ती केले हे केले म्हळ्यार नेक्स्ट टायम म्हाका अमेरिकन बॉडी मेळूंक शकता नंतर युरोपियन बॉडी. सो हे बॉडी टेम्पररी आनी तदनंतर 84 लक्ष योनी कृष्णान सृश्टी केली आसा. तातूंत अशी म्हणले आसा पुरंदरदास कनकदासान की येसु गायन कळेदू 84 लक्ष जीव दाटी बंद ईश वीरा म्हणले आसा. वीर आमी म्हळ्यार 84 हातूंत भितर पक्षी आसत हातूंत भितर एनिमल आसत प्राणी आसत आनी तातूंत झाड आसत हे ओट्टूच्यान आमी भायर येवन आमकां एक मनुष्य जन्म मेळ्ळा आनी हे मनुष्य जन्म आमी अति सुंदर जावन यूज करता. हांव इंडियन बॉडी हांव अमेरिकन बॉडी युरोपियन बॉडी केल्यार आमी बॉडी लेवलार उरतात आमी वयर वचच्याक आमकां साध्य ना. सो तशी आमकां एक पटी आमकां हे नॉलेज आयले नंतर आमकां आमगेले रियल बिझनेस प्रभुपाद केन्ना म्हणटा की रियल बिझनेस कसले रियल बिझनेस आमी नित्येर कृष्णदास आमगेले इटर्नल स्वरूप खंयचे आमगेले स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत आमी कृष्णाले नित्यदास हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हे कृष्णाल नित्यदास आमकां रियलायज जाता हाजेन बेनिफीट कितें जाता कळटा स्पिरीट सोल कितें आसा हे भौतीक जगताचे न्ही हे आध्यात्मिक जगताचे आनी आमी ते थंय वचच्याक आमी एफर्ट सुरू करतात. ताजेन कितें जाता गो बॅक होम बॅक टू गॉड हेड हे बेसिकली मिशन प्रभुपादान सांगला तुम्ही हे मुवमेंटांत स्टिक जावन उरा कितले कष्ट आयले स्टिक जावन उरा आनी एक दुसऱ्याले धोती की चरण कमल की तशें आमी मुरलीचरण प्रभूला आमी कशें आमी घट्ट धरला भागवत पुराण तशें आमी धरला एक दिवस तुमकां ओट्टू लोकांक हांव गोलोक वृंदावनाक घेवन वता. सो हातूंत भितर हे खाली हे चित्त दर्पण हे आमी वाचले मार्जिन कशी क्लेन्स जाता म्हणून आयकले. सो हे ऑटोमॅटिकली खाली दोळ्यान पळोवन मिती जातले ना हातूंत भितर आमी केन्ना हे भौतीक जगतांत येतात आमी हे कितें आमगेली बॉडी आसा पंच महाभूताच्यान जाल्ली ही बॉडी तशीच हे बॉडी सांगतीक 3 आनी सेटल बॉडी आमकां दिता. हातूंत मन बुद्धी अहंकार हातूंत मस्त वायट जावं मस्त आमकां डिस्ट्रक्शन करचे खंयचे आमगेले मायंड भगवत गीतेंत अर्जुन सांगता कृष्णाक कृष्णा हांव म्हागेले एरोन हांव कंट्रोल करूं शकता जाल्यार म्हागेले मनाक
तू सांगता मनाक मागे मनाच्यान हे कर म्हणून साध्य नाही कशी करचे म्हणून अर्जुन सांगता म्हणा इतले एलिवेटेड डिवोटी कष्ट म्हणा माइंड 100% कष्ट आम्ही चॅन्टिंग करच्या बसल्यारी आथांग उरता 1 सेकंडांत इंडिया वता 1 सेकंडांत खंय वचू शकता ते खंयचे एक ऑफिस कामाक हाका सो ते माइंडाक आम्ही पदे पदे घेऊन येवका सो हे चॅन्टिंग आम्ही चॅन्टिंग करचे बंद करणे इनिशियली उरू शकतले ते शुद्ध नाम उरचे नाव उरतले जाल्यार आम्ही प्रॅक्टिस कर आम्ही श्रवण करते किती जाता एक तर हार्ट क्लियर जाता आणि ते माइंड किती असा माइंड बी आमगेले मस्त कंटॅमिनेशन आसा ते माइंडाक बी क्लियर करच्याक सुरू करता हे चेतो दर्पण मार्जिनम हांगपर्यंत आयले हे आमगेले माइंड बी हातूंतल्यान क्लियर जाता सो हे माइंड आमगेले क्लियर जाता मल्टीलेन कंटॅमिनेशन आमगे क्लियर जाता आमकां कसं जाता आमगेले रियल लायफ आमगेले स्पिरिच्युअल लायफ आमकां आसा म्हण कळटा कशी आम्ही कृष्ण कशी सच्चिदानंद की कशी कृष्णाक बी आम्ही इटर्नल की कृष्ण कशी तशी आम्ही इटर्नल म्हणून करचे भितर कित्याक म्हळ्यार हे लोकांक मस्त भयानक हे खंयचे मृत्यू जन्म घेतल्यान प्रत्येकल्यान मरकाचे जाल्यार ते मृत्यू म्हणले की ते येवजील नंतर कितें जाता खंयचे कितले एलिवेटेड जाल्यार ताका एक भय दिसता सो एक पटी आमकां कळ्ळ नंतर हे आमगेल्या हातान कसले ना ಒಟ್ಟು कृष्ण कशी चलयता तशी आमी चलवटका म्हणून आमकां कळटा आमगेले चित्त केन्ना क्लियर जावचें लागता तेन्ना आमकां आमगेले लायफ कितें आसा पीसफूल जावन मुखार वचचें लागता म्हणून आमकां खंय आमकां डिस्टर्ब हे आमी आमगेले गुरु वृंदांत आमी ते लेवलाक पावना जाल्यार आमगेले गुरु वृंदांत आमी दोळ्यान पळयता ही होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज जयपताक कितले आमगेले महाराज आसता आनी 24/7 तांगे देहाक कितले कश्ट जाला रे कितले तांणी भ्रमण केला रे लोकांक चिंत करतात आणि वचून कितें करतात हे प्रिचिंग कितें आसा तांगे गुरू तांणी प्रॉमिस केला म्हणून सांगले प्रिचिंगाचे मस्त आणि प्रिचिंगांत संकीर्तन कितें आसा मस्त बरे रितीन सांगता सो हे ಒಟ್ಟು ಹಂತ भितर एक कित मंत्र असा आम्ही चॅन्टिंग करचे मंत्र महामंत्र हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कितें हे मंत्र असा हे आम्ही मनान आम्ही सांगच्या लागल्यार हे आमगेले पुरा कितें चित्त असा हे दर्पण आणि हे असा टू क्लीन जाता सो हे मंत्राचे कितें साऊंड असा हे साऊंडाक स्पिरिच्युअल साऊंड असा साऊंड मस्तितले आमची साऊंड उरता मटेरियल दुनियान बी मस्तितले साऊंड असा आणि ताका आमी मस्त अट्रॅक्ट आसता हे हिप हॉप सॉंग रॅप सॉंग अनेक सॉंग अत्रेक सॉंग आमी यंग आसतना नॅचरली हे साऊंड आयकता तशी मनुष्य जाता ताका अट्रॅक्ट जाता जाल्यार हे स्पिरिच्युअल साऊंड फर्स्ट साऊंड ओम म्हणले आसा प्रत्येक मंत्र सांगचे पयले ओम घालतात हे ओम बी स्पिरिच्युअल वर्डाच्यान तशीच हे महामंत्र बी हे नॉर्मल मंत्र न्ही कृष्णान नाव हे स्पिरिच्युअल वर्डच्यान चैतन्य महाप्रभू घेवन येवन हे ಒಟ್ಟು लोकांक वितरण केला सो हे अशी असले हरे कृष्णा ना हे बेसिकली शास्त्रांत मला ब्रह्माच्यान पयला आयले तेन्ना हे कशे असले हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अशी म्हण असले सो चैतन्य महाप्रभून कितें केले केन्ना तांणी संन्यास घेतले तांणी कोण कास्ट क्रीड कसले पळयनाशी कशी प्रभुपादान हिप्पी लोकांक कशी हॅप्पी केले तशें चैतन्य महाप्रभून कितें केले इमिडिएटली हे वितरण सुरू केले गोलोकाचे धन कितें आसा हाड इमिडिएटली वितरण सुरू तेन्ना ब्राह्मण लोकांना ऑब्जेक्शन केले की हे तुम्ही अशी हे महामंत्र खाली ब्राह्मण लोकांना मात सांगचे हे तुम्ही अशी म्हण सांगले नंतर कडेर कित्याक म्हणटा स्वयं कृष्ण तांणी तेची कृष्णाक मुखार हाडले रामाक फाटी व्हरना सो हे स्पिरिच्युअल साऊंड हाजे बद्दल श्रीमद भागवतमांत 4th कॅन्टो 23 चॅप्टर आणि 17 श्लोकांत हे स्पिरिच्युअल साऊंड आणि साऊंड हाजे बद्दल कशी हे व्हायब्रेशनान मनशाक कितली इफेक्ट जाता म्हणून हाजे बद्दल डिटेली बरयल्ले आसा सो हे स्पिरिच्युअल साऊंड मस्त इम्पॉर्टंट तशी मुखार पळयल्यार आमी हे स्पिरिच्युअल साऊंड इजी वे आमी म्हळ्यार इजिली करीत ना प्रत्येक करच्याक एक सिस्टमॅटिक जावपाक एक तपस्या कशी की आमी थोडे वेळ पयलीं आयकिले की सत्ययुगांत मेडिटेशन लोक हजारो वर्ष आमी पळयला हिरण्यकशिपू कितें आसा 40,000 वर्ष एक बोटार राबून दोन्ही हात वयर करना तो ब्रह्माले तपस्या करता मेडिटेशन करना मस्त वर घेता सो प्रत्येक युगांत तशी कलियुगांत संकीर्तन हे हाक बी एक तपस्या जावका हाकाय आमी एक टाइम दिवका 24 अवर्सांत एक सकाळची अशें करून आमी एक 16 राउंड्स कितें आसा हे आमी
डेस्परेटली आम्ही हे सांगल्यार हे कितें जालें हे जप यज्ञ जालें एक यज्ञ जालें सो हे यज्ञानं मस्तितले एडवांटेजेस असतात थोडे एडवांटेज कितें आसा एक 5 एडवांटेज हांवें केला सो फर्स्ट कसं सांगलें आसा की हे पर्टिक्युलर थिंग आमी बेसिकली सत्व गुणांत केल्यार जास्त क्लीन जाता म्हळ्यार अशी शास्त्रांत सांगलें आसा की सकाळी केन्ना मनुष्य उठता तो यूज जनरली लायक नो सत्व गुणांत उठता कशी दिवस पार चढते चढते वता तो रजोगुणांत वता आनी हे आवश्यकता बी आसा रजोगुण कित्याक आमी ऑफिसा वतात फॅक्टरींत वतात नावे आमी आमगेले काम धंदो करतात थंय आमकां रजोगुण जावका आमगेले धंदो चलोवन वचच्याक आमी थोडे फॅशन जावन उरचे पडटा सो दिवस पार चढते येता आनी कशी सांज येता येता मनुष्य कितें जाता तमो गुणांत वता सो हे तमो गुणांत आमी आमगेले सत्संगान कितले फॅन्टास्टिकली आमी हे अरेंज केला की तमो गुणांत आमी भागवत पुराण कोंकणींत एवरी अल्टरनेट डे ऑलमोस्ट एवरी डे खंयचे ना खंयचे तरी प्रोग्राम खंयचे ना खंयचे तरी सत्संग ऑनलायन बी ती चलते उरता सो हाजेन कितें जाता ऑनलायनांत आमी हे भागवत पुराणांत आमी हे श्रवण करना आमी रात्रीक आराम दुसरे दीस उठल्यार कितें जाता आमगेलें मन प्रफुल्लीत उरता अशी जावन आमगेले क्लेन्झीनेस व्हेरी क्विकली जाता सो आमी हाजेचे कंप्लिटली एडवांटेज घेवका सो फर्स्ट बेनिफीट कितें हाजेन आमकां चेतो दर्पण मार्जनांत फर्स्ट बेनिफीट कसलो आसा की आमकां बेसिकली अटॅचमेंट आमी अटॅच जातात कोणाक हायर टेस्टाक कृष्णाल ग्लोरीज कृष्णाल भक्तीक आमी अटॅच जाले तशी कितें जाता आमगेले मटेरियल टेस्ट कितें आसा हे आमगेले बी एक्सपिरियन्स आसा मटेरियल टेस्ट पयलीं आमी कृष्णा कॉन्शियस येवचे पयलीं कितें आसतालें फ्रायडे हांगा रजा आसा फ्रायडे आसा म्हळ्यार एक रेस्टॉरंटा वचून बरें जेवण करया नाल्यार एक शॉपिंग सेंटर वचून एक पिक्चर पळोवया मुवी पळोवया हातूंत आमकां जास्त इंट्रस्ट जाल्यार आतां आमी हे भक्ती योगांत जावं हे संकीर्तन यज्ञा भितर आमी आयले नंतर आमकां जास्त कृष्णा बद्दल आयकुया अशें सो आमगेले मटेरियल टेस्ट कितें आसा आमगेले एक्सटर्नल टेस्ट कितें आसा हे वता हे फर्स्ट बेनिफीट सेकंड बेनिफीट आमकां कळटा की आमी हे बॉडी न्ही आमी स्पिरीट सोल खंयचे आमगेल्या हातांत ना हे मिसकन्सेप्शन कितें आमगेल्या मायंडांत अक्युमुलेट जाल्ले आसा हे आमकां कळटा की हे आमी बेसिकली हे आमी कितें करता आसता हे बॉडीचे हाजे कसले यूज ना मेन आमी कसं करता आमगेल्या सोला खातीर आमी कसं तरी करता कशी आमी जिवनांत आमी कशी LIC की हे सुमार प्लॅन करतात तशें आमगेल्या सोलाक आफ्टर डेथ आमी कसं करता म्हणलें आमकां आयडिया येता हे स्पिरीट सोला खातीर सो हे चॅन्टिंगान हे सेकंड बेनिफीट आमकां कळटा आनी थर्ड बेनिफीट हातूंत हे श्लोकांत सांगले तशी बहमा दावाग्नी निर्वापण हे मटेरियल जगत म्हणले कितें दावाग्नी कितें आसा हे अग्नी भितर आमी कितले की टायम इमोरल आमी जळण वते आसत म्हळ्यार आमी परत परत पुनरपी जननम पुनरपी मरणम आमी घेते आसत सो आमकां कळटा की आमी कितले की जन्म घेवन आमकां आतां मनुष्य जन्म घेतला हो जन्म आमी वेस्ट करणे हो हे कितें हे शरीर म्हणलें कितें यंत्र मेळ्ळा हाका आमी सदुपयोग कर घेवन हे आमी चॅन्टिंग सुरू केल्यार हे कितें ब्लेझिंग फायर कितें आसा दावाग्नी कितें आसा हाचे ते निर्वापण हाजेचे हे निर्वाण जावन वता म्हण हे आमकां सो हाजेन कितें जाता आमी अहम ब्रह्मास्मी म्हळ्यार ब्रह्मभूत स्टेजार आमी पावतात आमगेले स्पिरीट सोल कितें आसा हायर लेवलाक आमकां पावचे हे थर्ड कसलें आसा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम हांगा आमी वर्ड टू वर्डान पळयलें की हे बेसिकली कैरव आनी श्रेय म्हळ्यार अशें चंद्रिका म्हळ्यार कशी फुल मून कितें आसा आचार्यान कशी एक्सप्लेन करता चंद्र कितें आसा अमावासेचे दुसरे दीस तुमी फर्स्ट डे अमावास्या नंतर पळयल्यार चंद्र कशी दिसता एक लायन मात्र दिसता तागेले चंद्राला आकार तुमकां दिसता हलका आकार दिसता जाल्यार एक लायन बारीक एक धवो लायन दिसता तो चंद्र सो हे चॅन्टिंग करच्याक आमी स्टार्ट केले भक्ती योगांत आयले नंतर कितें जाता केन्ना भक्ती आमगेली बिगेन जाता हे लायट आमगेले हृदयातलो लायट कितें आसा हो सान लायट हो येता आमगेले डार्कनेस वचच्या सुरू जाता आनी कशी चंद्र सेकंड डे पळयल्यार आनी तो ते व्हायट लायन ब्रॉड जाता तशी थर्ड डे फोर्थ डे तशी 15वे 14वे दिवसा कितें जाता तो फुल मून ताका पूर्णिमा हुण्णिमे म्हणटात आमी कन्नडान पूर्णिमा कितें आसा फुल मून फुल मून फुल लायट जाता कशी सूर्य आवश्यकता आसा की
नरिश करचक हे प्लांट सूर्य ना जाल्यार अंधकार तशी चंद्र बी मस्त इम्पॉर्टंट चंद्र कित करता हो तागेले कितें प्रभे आसा हे प्रभे बिरून कितले प्लांट वेजिटेबल हांकां नरिश करता चंद्राला सो तशीच आमगेले आमी फुल मुना लेवलाक पावल्यार आमगेले हृदयान कितें आसा हे भक्ती लता बीज हे कितें बडली आसा ही हगूर हगूर वाडच्या लागता म्हळ्यार आमगेले स्पिरिच्युअल जर्नी आमगेले हाजेर कितें जाता जॉयफुल जाता आमगेले हे आनी आमी मुखार वता सो आमी खंय पर्यंत पावले आतां श्रेय कैरवा चंद्रिका वितरण हे वितरण करच्याक आमी लागता आनी लास्टाचे एक पॉइंट कितें आसा विद्या वधू जीवनम सो हांगा हे विद्या वधू म्हळ्यार कसले विद्या म्हळ्यार नॉलेज हे ओट्टू क्लियर जाल्या नंतर आमगेली हे नॉलेज ऑलरेडी हे स्पिरिट सोलाक आसा कित्याक म्हळ्यार आमी पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण कशी सच्चित आनंद आसा की तशी आमी सच्चित आनंद आसा हे आमकां आनी तो नॉलेज ऑलरेडी आमगेले आसा जाल्यार हे दावाग्नींत हे आमगेले हे दर्पण कितें आसा कचरो भरीन कितें आसा आमकां हे अंडरस्टँड जाला आमगेले नॉलेज कितें आसा कवर जाल्लें आसा ते एक पटी ते क्लियर जाल्या नंतर हे कितें विद्या वधू जीवन हे कितें आसा नॉलेज कितें आसा हे आमगेले मॅनिफेस्ट जाता आनी आमी इटर्नल लायफ ब्लिसफुल आनी नॉलेज हे सच्चित आनी आनंद कितें आसा हे आमगेले लायफांत वाडते वता सो आचार्यान अशी सांगले आसा की म्हळ्यार की हे ऑफकोर्स कृष्णान बी सांगले आसा कृष्णान आमकां एक बुक दिला भगवद्गीते रुपार आनी ते भगवद्गीते कसं म्हणलें आसा हे एक मॅन्युअल हे यंत्र म्हणलें आमकां कितें मेळ्ळें हे कशी चलोवका कित्याक म्हळ्यार बाकी योनींत हे अंडरस्टँड करचे ना भक्ती खाली मनुष्य योनींत मात्र आमी हे अंडरस्टँड करता सो कृष्णान भगवद्गीतेंत हे नॉलेज दिला अर्जुना मुखांतर हे नॉलेज दिला आमकां कृष्णान कसं सांगला योग योग म्हळ्यार कसले वी हॅव टू आमी कृष्णा कशी रिजॉइन जावी ते योग म्हळ्यार आमी करचे कितें जिमनास्टीक आसा ते योग बेसिकली योगाचे अर्थ कसले आमी कशी कृष्णाक आमी युनायट जावी कृष्णा सांगता सो कृष्ण 4th चॅप्टरान कसं सांगता कर्म योग सांगता कृष्ण आणि तशीच 5th चॅप्टरांत ज्ञान योग सांगता तर नंतर 6th चॅप्टरांत ध्यान योग म्हळ्यार हे टू स्टेज आहे ध्यान कशी करता आणि 7th चॅप्टरांत ज्ञान विज्ञान योग 8th चॅप्टरांत तारक ब्रह्म योग अटेनिंग सुप्रीम आणि 9वे चॅप्टरांत थोड महिन्या पहिले आम्ही रिसाइट केले हे राजगुह्यम हे सिक्रेट नॉलेज हे कितें आसा ताजे बद्दल कृष्णान सांगला आणि 7th अध्यायांत विभूती योग ऑप्युलन्स कसलो म्हाका ऑप्युलन्स आसा हांव मरू हांव वारो हांव अग्नी वट्टू कृष्ण हांव म्हणटा सो ते ऑप्युलन्स आसा आणि 11 हातूंत भितर विश्वरूप अर्जुनाक आमकां कळू कोण कृष्ण म्हणटा विश्वरूप खाली मटेरियल जगतांत विश्वरूप दाखयता प्रत्येक वस्तू आमगे नॉलेजान कितलो आसा ब्रह्माच्यान हांगा प्रत्येक आपल्या देहांत कृष्ण दाखयता हे आनी 12 अध्याय कितें आसा हो भक्ती योग सो हे स्टेज बाय स्टेज येतेच्या 12 अध्याय आयल नंतर आमगेले भक्ती स्टार्ट जाता जाल्यार प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभू करुणेन आणि प्रभुपादाल करुणेन आमी स्टार्ट खंयच्यान करता आमी एकपटी हे भक्ती योगांत हे गौडिया संप्रदायांत आमी केन्ना एंट्री घेतले आमगेले स्टार्ट खंयच्यान जाता हे 12 भक्ती योगाच्यान स्टार्ट सो कितली इजी पळय कितले आमकां कितले चैतन्य महाप्रभू कितले करुणे केला आमगेले वेळार की हे आमगेले स्टार्टिंग आमी एक गुरूक एक्सेप्ट करून एक दीक्षा घेतल्या नंतर आमी परफेक्ट ना उरतले जाल्यार आमगेले स्टार्ट भक्ती योगाच्यान आमकां भक्ती कशी करता कृष्णा सेव कशी करता कृष्णा घरा हाड कशी ताका पूज करता प्रत्येक आमकां सिस्टमॅटिकली शिकयला कशी आमी इनटेक कशी करता कृष्णाक अर्पण करता प्रत्येक आमगेले क्लेन्झिंगाक कसली आवश्यकता आसा ते उट्टू केला सो अशें हे हरे कृष्ण महामंत्र अति इम्पॉर्टंट सो म्हजे कडेन अजुनी एक 10 मिनिट आसा सो हे हृदया बद्दल एक स्टोरी चैतन्य दास म्हणून हांव सांगच्याक इच्छा करता सो गंगा नदी तटेर शांतीपुराची गंगा नदी तटेर एक गांव असलो अंबिका कलन म्हणलो एक गांव ते गांवांत गौरीदास पंडित आणि गौरीदास पंडित अजुनी आमी म्हळ्यार मायापूर गेल्यार नवद्वीपाक गेल्यार हांगेले टेम्पल गौरीदास आश्रम आसा ते एक टेम्पल आसा ते गौर नित्याय राबून आसा ते गौर नित्याय डिटेल आजी पळयता आमी हे अति इम्पॉर्टंट स्टोरी हे भक्ती रत्नाकर म्हण एक बुक आसा तातूंतल्यान
हांव घेतला आणि श्री नरहरी चक्रवर्ती आणि हे गौरीदास पंडितालय की 5 टाइम आसा आणि हे भक्ती रत्नाकरांत तांणी डिटेली बरयला थंयच्यान हांवें घेतला आणि हे हृदया आसा म्हणल्यार म्हाका सांगच्याक इच्छा पटीत हांव सो हे गौरीदास पंडित कितें आसता आणि हांगेले मूल स्वरूप कित्याक म्हळ्यार कृष्ण कशी आपणाला पार्शदां घेवन येता तशी चैतन्य महाप्रभू केन्ना आयले तांणी ओट्टू पार्शदांक घेवन आयले तांणी पयले थोडे आयले तांगेले वेळार थोडे आयले आणि नंतर बी हे गोस्वामी कितें जाता हे ओट्टू गोलोकच्यान आयिल्लो तातूंत एक हो गौरीदास पंडित हो आनी हांगेले अशी उल्लेख आसा की म्हळ्यार कृष्ण लिलेंत हांणी हांगेले रोल कसले आनी सुबल एक गोपा कृष्णा एक सखा आनी ते जावन आयली आणि चैतन्य महाप्रभू वेळार गौरीदास पंडित म्हण हांणी येतात आणि हे गौरीदास पंडितालो एक अति आप्त म्हळ्यार बेस्ट शिष्य म्हळ्यार चैतन्य दास म्हण एक हांगेले शिष्य उरता आणि हो चैतन्य दास अति सुंदर रीतीन गुरुक सेव करते उरता आणि प्रत्येक गुरुला आज्ञा प्रकार ते आश्रमांत तांगेले ते कलिना म्हणले गांवांत कितें आश्रम आसा ते प्रत्येक सेव करचे धरण प्रत्येक एक्टिविटी करते उरता एक दिवस हे चैतन्य महाप्रभूला अपियरन्स डे ते उरता एक महिनभर टाइम उरता सो हे तना हांका गौरीदास पंडितांक हे अपियरन्स डे अति सेलिब्रेट करच्याक थोडे तांकां काम उरचे मिती एक पाजूची गांवांक तांणी वच्चे डिसायड करतात आणि तांणी त्या काळान कशी एरोप्लेन गाडी घोडो नाल्यार चकडी गाडीर वचकाले नाल्यार चमकून वचकाले सो ते गांवांक वतात वच्चे पयलीं सांगतात आणि हांव आयले नंतर आमी इमिडिएटली गौरंग महाप्रभूले कितें अपियरन्स डे आसा ते गौरनित्याल अपियरन्स डे आमी गौरंग महाप्रभू अति छंद रितीन आमी करया म्हण सांगून वतात आणि थोडे एक गायडलायन दिल्ले उरतात तांणी जाल्यार हांव आयले नंतर सुरू करया म्हणलें उरता जाल्यार तांणी गेल्ले कडेन तांकां सुमार इतलें काम येता एक डिवोटील घर गेले उरता थंयच्यान सुमार डिसायपल घर वते वते तांगेले टाइम जास्त स्पेंड जाता तांकां येवचें जायना आणि एक वार उरता महाप्रभूले अपियरन्स डे येवच्याक एक वार उरता एक वार तेन्ना हेड भक्त कोण तांतूंत चैतन्य दास उरता चैतन्य दास बाकी भक्ता लोकां संग डिस्कस करता कितें करचें एक वार आसा एक वारांत आमी सुमार इतले एक्टिविटी करता म्हळ्यार फाटी आमी पळयला गुरून कशी केले की आमी इन्विटेशन धाडून दिवका दुसऱ्या गांवांत भक्तांक सो सुमार भक्तांक सुमार इतले काम उरता सो चैतन्य दास कितें करता तो म्हणटा ओके गुरु ना एक वार आसा आणि हांव गुरुल तर्फेन हांव सुरू करता म्हण सांगून इमिडिएटली कितें करता प्रत्येक फेस्टिवलाक कसले करता ते करचे व्यवस्था करता जाल्यार वच्चे पयले कित्याक म्हळ्यार चैतन्य दास हे उरता चैतन्य दासाक गौरीदास पंडित सांगता की तांगेले पर्सनल डिटीज उरतात म्हणटा आश्रमात एक गौर नित्य डिटी उरतात आणि हाजी सेवा तू कर म्हण सांगून ताका अशान अति म्हळ्यार आपणा मनपूर्वक जावन एक्सटॅटीक जावन तुजे छंद रितीन सेव करते उरता अशें तागेले हे कितें आसा भक्ती कितें आसा अति उन्नत स्टेजार उरता आणि हे फेस्टिवला बद्दल मस्त हे उरता तो सो अशें तो कितें करता इमिडिएटली तेजे एक्शन घेवन प्रत्येक असले कितले डिवोटीज उरतात तांकां कुठं असाइन करणं दुसऱ्या गांवांक इन्विटेशन धाडटे ओटो करता आणि 3 दिवस आसतना गौरीदास पंडित वापस येतात वापस येवन पळयल्यार चैतन्य दासान सुमार इतले काम करून गेल्ले आसा मनान तांकां खुशी जाता जाल्यार आउटवर्डली तांणी सांगून गेल्ले उरता हांव आयले नंतर सुरू करया म्हणून जाल्यार भायरच्यान तांणी एक्ट करतात की हे करेक्ट न्ही तुमी केले गुरुला आज्ञा नाशी तुमगेले मना आयल तशी हे करचे हे करेक्ट न्ही अशें आमी आमगेले हातूंत की आमी प्रत्येक कार्य करचे पयले ते आमकां गोत्तुरल्यार बी आमगेले सिनियर वैष्णव आसा तांकां विचारून आमी करपाचें कितें जाता हाजेर आमकां एक सपोर्ट बी मेळटा आनी हे कृष्ण बी मेचिता हे अशें काम सो तांणी एक्सटर्नली दाखयतात की हे अशी करचे अशें तुमी कोणी म्हाका आश्रमांत उरच्याक योग्य नात आणि चैतन्य दासाक मस्तीतले झोर करतात ताणे आणि अशी चैतन्य दासाक हे आयकूच भितर ताका एकदम शिवरिंग जावचें लागता आनी इमिडिएटली तो कितें करता गौरीदास पंडिताले दंडवत जावन तांगेले पांय धरून तांकां क्षमा मागता आनी क्षमा कर म्हाका अशें दिसलें की हांवें एक्शन घेवका म्हणल्यार हांव घेतलें म्हाका जाल्यार बेगीन बेजार जाता आनी तशें तो कितें करता वचून घेवन तटेर वचून बसता मस्त बेजार जावन बसता बसले तेन्ना नदीन सुमार इतले बोट
काही बसली उरता ते दडार एक 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 बोट येता, एक बोट येवन रावता आनी एक धनी कितें आसा थंयच्यान देंवता आनी तो येते उरता त्या आश्रमाक. केन्ना गौरीदास पंडितालो हो डिसायपल चैतन्यदास केन्ना बसला पळयता हो ओके हो हांगा बसलो आसा म्हण सांगून ताका हातांत धन दिता आनी हे धन तुगेले गुरूक फोन दी म्हण सांगून दिता आनी ते धन घेवन सीदा आश्रमाक येवन गुरूक दिता. गुरूक पळयता गुरूक खुशी जाता आनी कितें एक दीस उरता हे जावच्याक गौरीदास पंडित म्हणटा मस्त बरें जाल्या धनाच्या त्याची अरेंजमेंट करच्या तो गेल्ले उरता तो धन येता म्हणटा एक काम करया आमी अति बेस्ट रितीन हे फुडें सेलिब्रेट करया आमी गंगा नदी तटार हे चैतन्य महाप्रभूला अपियरन्स डे कितें आसा आमी हे गंगा नदी तटार वचून आमी हे सेलिब्रेट करया म्हणून सांगता. नंतर हरी चैतन्य दास फर्स्ट प्रीतीचे डिसायपल उरता ताका हे जबाबदारी दिता. आता हे जबाबदारी तुका दिती आसा वचून घेवन पुरो अरेंजमेंट कर एक दीस पयलीं. सो ओट्टू भक्तांक तो घेवन वता आनी थंय प्रत्येक ताका संकीर्तनाक कसली जावपाक ते ओट्टू अरेंजमेंट करता. लोकांक बसच्याक डान्स करच्याक संकीर्तन ओट्टू अरेंजमेंट करता म्हणून ओट्टू अरेंजमेंट जाता आनी अपियरन्स डेक थंय सकाळच्यान ओट्टू डिवोटीज येवचे लागता. इन्विटेशन ऑलरेडी धाडून दिले उरता डिवोटीज आनी जोर संकीर्तन पार्टी चालू उरता. हाजे मदीं कितें जाता की म्हळ्यार ಒಟ್ಟು करतना आमी पळयला टेंपलांत पूजा कितें आसा पूजा बिलकुल प्रभुपादान शिकयलें आसा म्हणजे दिननित्याचे कितें कृष्णाक कितें सेव करचें आसा तें चलते उरता निरंतर जावन चलते उरता. सो तागेले आश्रमांत एक गंगादास पंडित म्हण एकलो पंडित उरता तो पुजारी हेड पुजारी तो. सो तो हे संकीर्तनाच्यान येवन देवळा भितर वचून पूज करता म्हण अल्तार ओपन करता पळयल्यार गौर नित्या थंय उरना. एकदम शॉक जाता अरे गौर नित्या डिटीज ना खंय गेले हे लोक म्हण मस्त शॉक जाता आनी आज ती डीटी थंय आसा. आमी तुमगेल्यान मस्त लोकांक थंय विजीट करचे पुरो. सो ती डीटी ना म्हण पडले तो इमिडिएटली येवन गुरुय मस्त गौरीदास पंडित मस्त बिजी उरता दुसरे कार्य करत पयली गुरूक येवन सांगता. गुरू आयकूचे भितर गुरू की शॉक जाता धांवन वचून पळयल्यार गौर नित्या अल्तारा भितर उरता. इमिडिएटली कितें करता कोणें चोरी केले वे कोणें अशी जाले अशें ताका मनांत येता आनी सोदका न्ही म्हण सांगून इमिडिएटली थंय आश्रमांत मेळ्ळे लाठी हे घेवन घेवन सोदच्या कित्याक म्हळ्यार थंय संकीर्तन चलता. सोदून 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 संकीर्तना लागीं येवन पावतात खंय मेळना तांकां. येवन पळयल्यार कितें हे संकीर्तनांत हे हे चैतन्य दास पळयता इतले एक्स्टॅटीक संकीर्तन चलते उरता की म्हळ्यार टाइम जाले म्हागेले व्हेरी क्विकली क्लोज करता. इतले एक्स्टॅटिकली संकीर्तन चलते उरता की म्हळ्यार अति संतोष जाता गुरूय संतोष जाता आनी चैतन्य दास बी पळोवन संतोष जाल्यार गुरू हातांत बड्डी घेवन आयले कित्याक म्हळ्यार सुबल तो सका बड्डी घेवन आयले पळोवन गौर आनी नित्याय कितें आसा गौरांग महाप्रभू नित्याय संकीर्तनान डान्स करते बड्डी पळोवन इमिडिएटली तांणी ते हातांत बड्डी पळोवन पयले चैतन्य दास कितें तो राबता ताका भंय दिसता आनी कितें जालें की कितें कित्याक म्हळ्यार एक इन्सिडेंट जाल्ले उरता तो फोटो संकीर्तन सडनली स्टॉप जाता आनी केन्ना गौर आनी नित्याय पळयता तो गौरीदास पंडित बड्डी घेवन येता इमिडिएटली तांणी कितें करता जंप मारतात देवळांत खंयची देवळांत जंप मारता चैतन्य दासाल कितें हृदय उरता ते हृदयाचे भितर तांणी एंटर जातात तांतू भितर वतात. केन्ना नित्यानंद प्रभू आनी चैतन्य महाप्रभू हृदया भितर चैतन्य दासाल हृदया भितर वता तागेल्या हातांत तागेल्या आंगांत ट्रेम्बलिंग येता म्हळ्यार तो अति तागेल्या दोळ्यांतल्यान अश्रू कंटिन्युअसली येते उरता हात आनी हे गौरीदास पंडित पळोवन अति संतोष जाता आनी ते हातांत असले उडोवन येवन तो पळयता आनी ताका घट्टी ताका आपून घेता ताका आनी ताका सांगता तूं तूं म्हागेल हांव तुगेले मिती धन्य म्हणा तूं 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 इतले एलिवेटेड स्टेजार पावला की म्हळ्यार गौर नित्याय तुगेले हृदयांत तांणी शरण घेतला म्हाका पळोवन. सो ते पळोवन घेवन ताका आयच्यान तुगेलें नांव चैतन्य दास न्ही तुगेलें नांव हृदय चैतन्य दास म्हण ताका नांव दिता. तागेलें नांव एक्चुअली अनेक स्टोरी असले हेच डिसायपल सेक्शनांत मुखार. सो श्यामानंद प्रभू म्हण येता जाल्यार टायम ना आमगे कडेन आनीक फावटी म्हाका केन्ना समय मेळटा तेन्ना भागवत पुराण म्हाका अनुकूल करून दिता तेन्ना हांव श्यामानंद प्रभू बी तागेली व्हड स्टोरी आसा एक 5-10 मिनिटां सांगचें ना. सो अशी हे इन्सिडेंट्स पळोवन हे मस्त प्रचार जाता म्हळ्यार ते आसले कडेन उठलोंक कळटा की चैतन्य दास कितें आसा तागेलें नांव चेंज जालां हृदय चैतन्य दास म्हळ्यार नित्यानंद प्रभू आनी गौरंग महाप्रभू करता अशी म्हणून तो अति प्रचलित
मुखार एक शुक्ल एकादशी दिवस श्रावण महिन्यांत गदादास दास तांणी कितें जाता सॉरी गौरीदास पंडित कितें जाता तांगेले डिसअपियर जाता त्यानंतर कंप्लीट आश्रमाचे जबाबदारी हृदय चैतन्य दासाल हागेले वेर येता तांणी मुखार चलोवन घेवन वता आनी तांगेले शिष्य कोण आसा हे श्यामानंदाले मस्त वर्णन आसा ते अनेक फुडें सांगच्याक हांव प्रयत्न करता. सो टाइम आमगेले जाल्ले आसा. सो एक जस्ट एक 2 मिनटां भितर कन्क्लूजन करया. सो आमी आज चेतो दर्पण मार्जनांत आमी कसले अंडरस्टँड करून घेतले म्हणून आनी तशीच म्हाका एक 2 मिनिटां म्हाका 100% उठलोक दितले कित्याक की म्हाका रिलेटेड जाल्ले एक सॉंग आसा तेय सांगच्याक हांव प्रयत्न करता. सो चेतो दर्पण मार्जनांत आमगेले कितले आमगेले अक्युमुलेशन आसा ते वता ते कशी वता ताका इम्पॉर्टंट कसले इम्पॉर्टंट सत्संग असोसिएशन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. असोसिएशन ना जाल्यार आनी परत आमी स्लिप जावं शकतात आनी हे भागवतमान बी सांगले आसा चॅप्टर 4th कॅन्टो 24 चॅप्टरांत 59 श्लोकांत असोसिएशना बद्दल डिटेली सांगले आसा. सो तेजेन कितें जाता असोसिएशन आमगेले हार्ट प्युअर जाता कित्याक असोसिएशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तशी आमी हे करते 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 आमगेले चित्त कितें आसा कंप्लिटली क्लियर जाता. आमकां अंडरस्टँड जाता की हरे कृष्ण महामंत्र सांगचे कशी आमगेले ट्रान्सफॉर्मेशन जाता आनी आमी कशी आमी हे ट्रान्सफॉर्मेशनाच्यान आमी इहलोकच्यान आध्यात्मिक लोकां वचयता. सो हे 2 मिनिटांत हांव हे पद म्हाका सांगची मत इच्छा आसा कित्याक म्हळ्यार हाका रिलेटेड आसा हे आनी हे वासुदेव घोषान तांणी बरयल्ले पद्यावळींत व्हेरी क्विकली हे एक सांगून घेवन आयचे आमी सेशन क्लोज करया. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा त्रिभुवने कोरेजा चरण बंदना. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा त्रिभुवने कोरेजा चरण बंदना. नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधारा नदिया नगर दंड कमंडलुका. नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधारा नदिया नगर दंड कमंडलुका. की हो बोले पूरबे रावण बतीला बोलो केरा वैभव लीला प्रकाश कोरिला. की हो बोले पूरबे रावण बतीला बोलो केरा वैभव लीला प्रकाश कोरिला. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा त्रिभुवने कोरेजा चरण बंधा. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा त्रिभुवने कोरेजा चरण बंधा. श्री राधा भावे रे गोरावतार हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार. श्री राधा भावे रे गोरावतार हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार. वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ. वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ जय गौर से कृष्ण जय जगन्नाथ. जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा त्रिभुवने कोरेजा चरण बंदा. श्री 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 शिष्टाष्टकम की जय. श्री 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 चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री 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 नित्यानंद प्रभु की जय. अनंत कोटि वैष्णवंद की जय. शील प्रभुपाद की जय. शील गुरुदेव की जय. नित्याय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे हरि हरि कृष्णा. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. श्री श्री जयपताका स्वामी हांगेला शिष्य जावन आशिल्ले तसला राधाकृष्ण रसार्णव दास तुमका आम्ही अनंतानंत धन्यवाद सांगता साठी समस्त भक्त वृंदाल तर्फे तुमका अनंतानंत धन्यवाद. तशी तुम्ही बलराम देश अवतारी देश दामोदर देश मथुरा देश श्याम देश मस्त कडेन सेवा दितासाठी देव तुमका आनीक सेवा दिवन मस्त भक्ताला सेवा करतसले एक भाग्य दिवो म्हणून देवा लागी प्रीतीन प्रार्थना करतेस. तशीच ह्या विचारांत आमगेल स्वामी मस्त वेळा त्यांनी नामस्मरणे विषयी सांगितलं असतं. त्यांनी सांगता ती नामस्मरण जवो
देवाला खंयचे एक स्तोत्राचे पठण जावप ते करता करताची वाक शुद्धी जाता म्हणून वाक शुद्धी जाताची मनशुद्धी जावन मनशुद्धी बुद्धी शुद्धी कोरून बुद्धी शुद्धी निमित्त आत्मशुद्धी जावन आमगे सगळे या सिस्टम देवाला धर्माच्या कार्य करूक प्रचोदन दिता म्हणून सांगून आता आमगे राधाकृष्ण रसाळदास तुम्ही सांगितलं ह्या देह म्हणाला काली असल्यार आजी ना आज असल्यार फाय असना म्हणून सांगून भागवतान ते हाजे चंद वर्णन केलेलं असतं कशी काली केलेलं अन्न आजी बेळसत की वाईट जाऊन रॉट जाऊन की तसल अन्न खाऊन हॉट झालं तसल या देहाच्या शाश्वत म्हणून आम्ही कशी सांगतो म्हणून जलारी तशीची इकराच कंदांतो यदु महाराजानं आमगेला दत्तात्रेयाक गुरु दत्तात्रेयक निमगिल तवळी ताणे 24th गुरु तगेल कोण म्हण म्हळारी देह म्हणतो तो इताक म्हण म्हळारी आमका आम्ही म्हळारी हंगा आत्मस्वरूपी आमका ह्या देह ना जलारी खंडितच खंयचे कर्म करू जायना या देह असलारी आम्ही ह्या देहा दोषा भितरी बंदित जावन असता ती तशें आसतना इम्पॉर्टंटली आम्ही कसन करता म्हण म्हळारी आमगे बुद्धी शुद्ध जावन आसून साध्य आशिल्ल तितला देवाल तत्व समजावन ताका तगेल तत्व समजावन समजून घेवत आसला आमकां योग्य दी देवा म्हणून ताका प्रितीन मागता नामस्मरण करका तशीच आता चेडू खेळत असताना कसने अम्मा कापोका तांकां म्हणचल्यार अम्मा 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 अशें आपयत असल्यार अम्मा चेडो अटेन्शन दिसना बट एकदमक अम्मा म्हणून जोरान आपयलें त्या वेळी तिका हाताक कसन असल्यार ती सोण धांवन येतली तशीच देवाला मी एक दृष्टांत पळयलेलो आसा आदिमुलाक आमगेला हाण गजेंद्रान आपयलें त्या वेळी ताणें एकदमक आदिमुला म्हणून आपयलें त्या वेळी बायल तार संगना तशें ताणें धांवन ताका भक्ताल उद्धार केलेलो आसा तसलो देव परमात्मा आमगेलो तशीच या पूरा देवा नामस्मरण करूक आमकां योग्यता आमकां भाग्य देव दिवो म्हणून देवाला प्रार्थना करताची तशीच मुखारसून भगवद्गीतान सांगितलं असं योगस्थः करू कर्माणी म्हणून त्या करूक प्रार्थना के साध्य जावो म्हणून देवाला प्रितीन प्रार्थना करता तशीच एक 2 इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट्स आसा आमगेला भागवत पुराण कोंकणी टिमातुल्यान स्टार्ट केलेलं तसला डिमन्स इन वृंदावन देवान कशी भूभार हरण केला तगेल त्या लिले बद्दल सेशन्स चलतस तांतूल फाल्याच सेशन कंचा म्हण म्हळारी धेनुकासुर उद्धार ह्या करूक रसमई माधवी माताजी हानी फाई 7:30 येतसाची पुराजनान मिस करन तशांतू भाग घेवका आणि देवा लिले चंदुकोर आयकूका म्हणून तुमगेल पुराजनाला घेवन निमगून घेता तशीची सोमारा 7 तारीखेक आमगेला अत्यंत मलगड जावन आशिल्ले तसल मथुरा माता देवकी दासी आणि अद्वैत आचार्याला अवतारा दिवसू ह्या दिवस तांणी आमकां मस्त रितीर आमकां लेक्चर दिवचार आसा ती पुराजनान हंते भाग घेवका म्हण हांव निमगून घेता आतां मुखार सुनू कोणाक कसले प्रश्न आसल्यार एक क्विक क्वेश्चन एंड आन्सर सेशन स्टार्ट करूया कोणाक कसले क्वेश्चन आसल्यार निमगू येता आमगेल हांगा मस्त एक्सपिरियन्स्ड भक्तवृंद आसा तांणी तुमगेला कसले एक डाउट्स असल्यार संशय असल्यार तांणी परिहार करतलेची तुमकां क्वेश्चन्स असल्यार अनम्यूट करून निमगिया नाजाल्यार चॅट बॉक्सार घाल येता कोणाक कसले क्वेश्चन्स ना म्हण दिसता ओके आयच्या आमगेला स्पीकर राधाकृष्ण रसाळदास तुमकां निमगून घेतस नरसिंह स्तुती करून आयच्या आमगेल्या सेशन एंड करूया म्हणून तुम्ही सांगेत माताजी म्हाका कंप्लीटली बाय हार्ट येना श्री श्री विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय सांगितलं माताजी प्रभुजी क्वेश्चन आयलेलं आसा व्हाय डिड प्रभुजी से 8 वर्ड्स इन महामंत्रा इंस्टेड ऑफ 16 वर्ड्स इन द बिगिनिंग म्हणून हमें बेसिकली हे संकीर्तन की तसा कशी आमगेल चित्त मार्जिन कशी आता म्हळ्यार हे 16 सिलेबस जाल्यार हरे कृष्ण की तसा हे एक वर्ड म्हळ्यार कृष्ण आणि राधा तसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हे हांवें रिलेशन घेवचे खातीर हे घेतले हे काही उल्लेख केले ना हे
हे आठ शिक्षा कित आसा चैतन्य महाप्रभून दिले हे कशी आमगेले जीवनांत आमी देवोंक घेविता कशी आमी आमगे लायफ परफेक्ट करिता अखेर किते वर्ड्स आसत हरे कृष्ण करेक्ट तुम्ही सांगले चूक ना हे 8 किते वर्ड्स असतात हे 8 वर्ड्स आणि 8 इन्स्ट्रक्शन हे 8 इन्स्ट्रक्शन याचे 2 महिन्यात आम्ही प्रत्येक एक वर्षांत 2 सो ते कशी आम्ही कशी आमगेले चित्त क्लिअर झाल्यानंतर आम्ही कशी इन्स्ट्रक्शन आमगेले हृदयांत येते वता आणि तशी आम्ही हे खेळमिती की जाता हे स्टेजेस कित असत भक्तींत लास्ट स्टेज कित हांव सांगले आसा प्रेम भक्ती तो ते लेवलाक आम्ही पावच्याक आमकां हेल्प करता ते अर्थान हांवें हे 16 सिलेबसाक 8 घेवन म्हाका रिलेशन करून दाखयलें आनी थंयच्यान हरे कृष्ण होप आय हॅव आन्सर्ड युअर क्वेश्चन स्तुती मध्यांत हांवें इंटरप्ट केलेलो आसा प्रभूजी आय एम व्हेरी सॉरी नो प्रॉब्लम आनी खंयचे प्रश्न ना जाल्यार ना खंयचे एनी क्वेश्चन्स थँक यू महाराज हा उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्दं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्दं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं जलन्दं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रह्लादेशा जय पद्मा मुख पद्मा नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाधदायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलादन्तान कालाय हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नाखा अद्भुत सिंहादलिका हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय योग नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय योग नरसिंह जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। बोलो श्री श्री विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। शील प्रभुपाद की जय। शील गुरुदेव की जय। नित्याय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हंगेल प्रत्येक भक्त जनाक वापस हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता आणि मुखार सुंजाव तसले प्रत्येक सेशनात तुम्ही भाग घेवका भाग घेवन पुरा जन आम्ही ओटू उद्धार जावका म्हणून देवा लागी प्रार्थना करताची आयचे सेशन एंड करया। हरे कृष्ण।
वाञ्छा कल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुब्धेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। शील प्रभुपाद की जय। देव की जय। नित्याय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। थैंक यू। थैंक यू।